मोगाच्या बाबा भयणीनो आनी म्हज्या पयलो कोमयाव घेतात त्या सुपुल्या भुरग्यानो, तुमी आज कोणाक घेवंक वेतात? मास्क काडात, सगळे मास्क काडात. कोणाक घेवंक वेतात तुमी? जेजूक घेतात. म्हणटूच जेजूक आमच्या काळजांत घेवन ताचो उजवाड सगल्यांक शिंपडावया. हो आयचो आमचो विशय. म्हणटूच कोणाक काळजांत घेवया? जेजूक आमच्या काळजांत घेवन ताचो उजवाड सगल्यांक आमी शिंपडावया. आमी एका भुरग्याची जायते फावटी स्टोरी आयकल्या, पाद्रीनी सांगता आसतनाय आमी आयकल्या एका ब्लेसड म्हणून आयकला. पाप साहेबान परगोड केला. कोण तो? तोर्नाटो. कोण तो? तेजें नांव? तोर्नाट नांव कितें? कोणूय जाणा? पळया. जाणात? बरें, आमची कॉयर मेंबर्स आसात. कोण तो तोर्नाटो? एकलेच सांगता, कार्लो आकुतीस. बरें, ह्या तोर्नाट्यान आपल्या जिवितान तुमचे भाशेन आसतना जेजूक आपल्या काळजांत घेतलो. तुमी आतां ल्हान भुरगीं आसात, 7 वर्सां, 8 वर्सां. When he was small, he received Jesus in his heart. And he went for the first Holy Communion in the church. So when he went for the first Holy Communion, he was filled with joy. कुशाल तो आसलो. आज तुम्ही कुशाल आसात? ओय ना? ओय, यू आर हॅपी. कित्याक? कोणाचो मामी येयला, कोणाचो डॅडी येयला, कोणाची डॅडी येय नासलेलो आयज मिसाक येयला, कोणाची मामी नासलेली आयज मिसाक पावल्यान. सो यू आर व्हेरी हॅपी. कोणाची ग्रॅनी येयल्या, कोणाची आंटी येयल्या, कोणाची गॉडमा येयल्या, कोणाची हेर सोयरी दायरी येयल्यात. सो यू आर व्हेरी हॅपी बिकॉज दे हॅव कम टू पार्टिसिपेट इन युअर हॅपीनेस. कित्याक? तुमी जेजूक तुमच्या काळजांत घेवंक ह्या देव मंदिरांत तुमी आयल्या. तीच भाशेन कार्लो आकुतीस कुशाल जालो. आपल्या आवय बापाय बरोबर तो देव मंदिरांत आयलो. आनी देव मंदिरांत जेन्ना तो आयलो तेन्ना पयली वस्त ताणें पळयली, म्हजे बरोबर आनी भुरगीं आसात, पूण सगलीं बिजी. कोण आपल्याची कॅन्डल पळयता, कोण आपल्याचे ड्रेस पळयता, कोण आपल्याचे क्राउन पळयता. पूण तो उगीच इगोजेन येवन पयलें ताणें दिमी घातली. He knelt down and he prayed this way. He said, Jesus, I want you to come into my heart. Let me be a light for others. May you live in my heart always. हें तेची उतरां. काय बरी उतरां ह्या भाग्यवंतान जेजूक म्हणली. कम इन टू माय हार्ट, लेट मी बी अ लायट फॉर अदर्स. मोगाड म्हज्या सुपुल्या भुरग्यानो आनी मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमी आमच्या पयल्या कम्युनियाचो ह्या भुरग्यांक पडून उगडास करता. आनी हाका लागून जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां काय बरी उतरां म्हणटात. तुमी तुमचे काळीज उचांबोड वो बेजूड जावं नये. बी नॉट अफ्रेड, for I am with you. Let your heart not be frightened. Let your heart not be troubled, for I am with you. काय बरी उतरां जेजूची आमकां. आनी हाका लागून आयचें पयलें वाचप आमी आयकता तें काय बरें धर्मदुतांच्या इतिहासांतलें. तातूंत 2 वस्तू सांगता, थोडक्यान सांगता. 2 वस्तू करूंक लायलेल्यो. पवित्र सभा जे जुदे वाचले ते पयले क्रिस्तांव जाल्ले. म्हणून 2 वस्तू ते करताले सदांच. मोजेसाचें शास्त्र आनी सुनोत. देव मंदिरांत वचून सुनोत करताले, सर्कमसिजन. म्हणटकूच हें करूंक ते दुसरे जे विदेशी आसले तांकांय करूंक जाय म्हूण ते मागताले. जेन्ना पावलो आनी बार्नाबास प्रवचन करूंक गेले अंतियोकेक,
तांचे कडेन ते जुदेव झगडी करूंक लागले. तुम्ही विदेशांत क्रिस्तांव केल्यात, दे आर नॉट क्रिश्चियन्स एट ऑल बिकॉज दे आर नॉट फॉलोईंग द लॉ. तांणी आमची जी मोजेसान शास्त्र दिलां, मोजेसान आब्रामाचे उद्देश आमी जी सुनोद करता ते करिनात. म्हणटूच वॉट डीड पॉल एंड बार्नाबास डू? ते काडले आनी वडिलांशी गेले आनी तांणी दे कॉल्ड फॉर अ जनरल मिटींग, सभा मागली. आनी ते सभेन थाराव घेतलो. तांणी सांगलें, आमी पुनर्जीवन जाल्ले जेजूचेर विस्वास दवरता. म्हणटूच मोजेसाची आमकां जे मांदामेंत दिल्यात ते कायदे आमी पाळूंक गरजेचे. मोजेसान आमकां जे शास्त्र दिलां तें गरजेचें, पूण सुनोद करूंक आतां गरज ना. कित्याक जेजू पुनर्जीवन जालो, आमकां सगल्यांक ताणें बक्षिलें. म्हणटूच आमी सुनोद करची गरज ना. तांणी चीट बरयली आनी पावलूक आनी बार्नाबासाक धाडूंक ना. कोणाक धाडलो? सिलास आनी जुदस तादियुस हांकां दोगांयकूय धाडले. आनी वच आनी पोवीस सभेक सांग कितें करचें. जे विदेशी आयल्या तांकां नोमान आमी करता. सुनोद करची गरज ना, कित्याक देवान जें दिलां तें पुनर्जीवनपणा उद्देशी आमकां नवें शास्त्र फावो जालां. जेजूची आज्ञा बरे तरेन तांणी पाळची. कसली आज्ञा? सेवेची, प्रिती मोगाची. आमी तुमकां ह्या दोगा मनशांक पाठयतात, तांचें तुमी चीत दिवन आयकुचें. हें पयलें वाचप आज आमकां सांगता. आनी दुसरें वाचपान आमकां भाग्यूस जुवांव आपल्याक कितें दर्शन दिसलें तें सांगता. तो म्हणटा, आब्रामाक मोरिया ह्या दोंगरार देवान आपल्या पुताक आपलें अर्पण करूंक आपयलो, भेटवणी करूंक. आनी हेच दोंगरार दाविदान आपले व्हडली पालास बांदली 2000 वर्सां उपरांत. आनी उपरांत सोलोमोनान थंय एक देव मंदीर बांदलें. पूण तो म्हणटा, हे दर्शनान म्हाका 12 धर्मदुतांची नांवां दिश्टी पडलीं. देव मंदीर सर पदवेदार देव थंय आसलो. आनी शाराच्या, सुर्याचे व चंद्राच्या उजवाडाची गरज नासली, कारण देवाचे मोहिमेन तें परजोळ्ळें. आनी थंय 12 त्या बुनयादीचेर 12 धर्मदुतांची नांवां बरयलोली आसली. म्हणटूच जे कितें आब्रामान देवाक बोली करूंक येवजिलें तें जेजू आपूण बोली जालो, कुरसार मेलो आनी आमकां नवें जल्म दिवन नवो प्राण दिलो. आनी हें जेजू आमकां सांगता, तुमी म्हजी उतरां आयकून ती सांबाळशात जाल्यार म्हजो बाप सांगता तितलें तुमी करूंक पावतल्यात. म्हणटूच तुमी उचाबोड जायनाका. डू नॉट बी अफ्रेड. भुरग्यानो, यू आर गोइंग टू रिसीव जीसस. म्हणटूच जो जेजू तुमच्या काळजान येतलो. He's going to come into your hearts. He's going to enter. It's a nice way that you are going to receive Jesus. तुम्ही जेजूक तुमच्या काळजान घेतले, ताचो उजवाड तुम्ही दुसऱ्यांक दिवंक जाव. आनी हाका लागून जेजू म्हणटा, तुम्ही स्वतूच बरी जावचे, कित्याक जें कितें हांवें बापा कडचें घेतलां तें हांवें तुमकां दिलां. सो ह्या दिसांनी तुम्ही जायते वस्तू जेजूचे सांगल्यात. आमी कोमयाव घेतात, कित्याक घेतात? जेजू कित्याक आमच्या काळजान येता, उपरांत आमी कितें बरें करचें दुसऱ्यांक, हें तुमकां शिकोवन दिलें ह्या दिसांनी. And what is it you are going to do once you receive Jesus? You are going to go and fight? कितें करतली? What is it you are going to do? You will go and fight with your brother? You will say bad words? Help others. What else you will do? Okay, pray to God. Then what else? Ani कितें करतले? चेडे सांगात. Yeah, honor your father. And what else you will do? Carl, what will you do? Keegan. Not say bad words. I will be good. I will do good work. If there is a study time, I will study.
If mama tells me to do some work, I will help her. If my brother is there and I have to look after him, I will look after my brother and sister. If I have to go to school, I will get up on time. I will not be lazy. Mama, I don't want to go. Stomach is paining. I'm having headache. No excuse. Because you are going to become the disciples of Christ. Jesus will come in your heart. Jesus तुझ्या काळजान येतलो. म्हणटकूच तुवें बेजूड जावची गरज ना. You are not supposed to be all the time frightened. आता कितें जातलें? टीचर म्हाका पनिशमेंट दितली. मामी मारतली. डाडा म्हाका तापतलो. No. Because Jesus is in your heart, He will give you that courage to spread the light to others. He will give you the strength to talk good things. He will give you the courage to help others. He will give you the courage to do your work properly. He will give you the strength to go and tell good things to others. Will you do it? Will you do it? Yes. आमी हें करूंक गरजेचें. आनी तुमकां आवय बापायनो, जेजू म्हणटा तुमची काळजां उचाबोड जावं नये. आज तुमी सगलो गोणगोण करतल्यात, समोरुमणी करतल्यात, करात, गरजेची. पूण तुमच्या भुरग्यांक तुमी आवय बापूय कशी एक देख जायात. तुमी जेन्ना ह्या भुरग्यांक पयलो कोम्या आवाज दितात, आयजूच दिवन तें कबार करिनाकात. तांकां दिसपोटी देवाचो मोग दिवंक मिसा काडात. दिसपोटी तुमच्या घरांत पवित्र पुस्तक वाचात. देवाचें उतर वाचून देवाच्या उतराचो मोग तांकां दियात. हे देवाचें उतर वाचलां ताचे 2 उतरां नियाळात. देवाचें उतर तुमकां कितें सांगता ताचे वयर तुमचें जिवीत मांडून हाडात. May you be an example to your children. May you be an example to your neighbors. May you be an example to your own fellow brothers. दुसरी गोष्ट, आज तुमची भुरगीं पयलो कोम्यो घेता आसतना काबार दोतोर ना. It is a process. It is a process of sending light to the whole world. जेजूक तांच्या काळजान घेवन तो उजवाड फांकोवंक they require more and more knowledge of Christ. म्हणटूच दोतोरींक तांकां धाडात. वर्साच्या वर्सा दोतोर तांकां. आतां दोतोरींक धाडटात ते फकत क्रिस्माक मागीर धाडटात निमाणी लूट करूंक. Don't do it. भुरग्यांक बरे तरेन दोतोर शिकोवन दी. May they know what is Christ, what are the teachings of the church, what are the teachings that Christ has taught in the Bible. May they learn good values in their life. अशें तुमी करतात तेन्ना जबाबदारीची आवय बापूय म्हूण तुमी दाखोवड करता. आनी तिसरी वस्त, तुमच्या आनी पेल्याचो मोग करूंक तांकां शिकयात. तुमचो आनी पेल्याचो. जायते फावटी सगल्यो वस्तू तुमी दितात भुरग्यांक. They get the best of dresses, they get the best of things to eat, they get best of things to spend, they get best of things to move around, boarding school, but value system is zero. कित्याक तुमी बरी देख तांकां जावंक ना. Teach them good values. जेन्ना तुमी बरे तांकां तत्वां शिकयतलीं, तुमची भुरगीं बरी नागरिकां जातलीं. When you teach them to sacrifice, they will learn to give to others. When you teach them how to do service to others, they will learn how to help others. जेन्ना तुमी तांकां कितेंय आपल्या जिवितान देख जावन शिकयतलीं, भुरगीं आपल्या जिवितान करतलीं. May you be a models like Mother Mary and Joseph. May you be a family like the Holy Family. आज जेन्ना आमी जेजू घेता तेन्ना ताचो उजवाड आमी दुसऱ्यांक फांकूंक ह्या भुरग्यांक आमी आदार दिवया. आनी भुरग्यांनो, तुमी जेजू काळजान घेतात तेन्ना जेजू तुमच्या काळजान येतलो. ताचे लागीं मागात, जेजू, may you come in our hearts that we may be a light to others,
that we may give that radiance to others and we may go out and proclaim you to others. अशें करूंक तुमकां सगल्यांक आदार मेळूं म्हूण तुमी ह्या वेळार त्याच जेजूक तुमच्या काळजान येता तेन्ना मागतले. हांव सगल्यांनी हात जोडून आपल्या जाग्यार बसून रावचें. ओगी बरें दोळे धांकचे सगल्यांनी.